आता बांदोडकरांचे आनी जॅक सिकेरीचे ते टायमाचेर आयडियोलॉजिकल झगडे आसले. आज गोंयांत आमची फायट आहा फॉर सर्वायवल. हांवूच तो मेन उलयतालो की हें जावचें कितें म्हणटा तें महागठबंधन बिहारान जर जावंक शकता, जंय अनाडी कमी आहा, जंय जी एक बिमारू स्टेट थंय जर जावंक शकता जाल्यार गोंयांत कित्याक न्ही काय म्हणून. कित्याक आमचें गोंय म्हणटा तें हुशार गोंयकार. आमच्या गोंयांत आमी आतां हांगा तुमी म्युरल पळयलां. आमीच एक गोवा फॉरवर्ड पार्टी जंय बांदोडकरूय दिसता, भाऊसाहेब बांदोडकार दिसता आनी दोतोर जॅक सिकेर दिसता. आनी आज जर ते दोनूय जिते आशिल्ले जाल्यार ते आज हांगा आसपाचे ही म्हाका खात्री आहा. म्हणटकच आमचो एकूच पक्ष असो आहा जो दोगांयकूय लागीं करूंक शकता, दोगूय आदर्श म्हणून मानूंक शकता. आमकां दिसता की गेल्या 5 वर्सांनी BJPचे सरकारान गोंयकारपणाचेर सर्जिकल स्ट्रायक्स केले. पळयलां की इतले तेंप कितें चलतालें गोंयांत. सेंट्रलाक रिमोट कंट्रोल दिल्लीन आशिल्ल्यो पार्ट्यो गोंय सारकें गोंयकारांक स्लेव कशें वापरताले आनी ताजे खातीरूच अर्द गोंय विकलां पळय. आज जी सगळीं दुयेंसां ही गोंयांत दिसता ही दिल्ली बेस्ड पार्टी खातीर दिसता. काँग्रेसीन कितें केलें तें सगळ्यांक खबर आहा म्हणून तांकां घरा धाडिल्ले. पूण ते कांय लिसांव घेतात शिकतात ते आमकां कांय अशीं लक्षणां लागना. 1 वर्स आमी हांकां सोंसले. ताजे मदीं नवी पार्टी आयली आम आदमी पार्टी. तांकां थंयच्या लोकांनी तांचो कॅरेक्टर चॅक करपा खातीर तांकां दिल्ली पावर दिल्ली. तांचो कॅरेक्टर कितें दिसता तुमकां? कितले जाणूच भितर आहा बायलांक मॉलेस्ट केले म्हणून. द टायम ऑफ द इंटेलिजंट गोवन वोटर हॅज अरायव्ड आनी ताजे भितर स्वाभिमान जो आहा हो जागोवपाची गरज आहा. आनी हें जागयतना आमकां एकूय डिफिकल्टी येता. डिफिकल्टी कितें येता की एक हावस दॅट इज डिवायडेड अगेन्स्ट इटसेल्फ. हें अब्राहम लिंकनान म्हणिल्लें कॅनॉट स्टँड म्हणून, वील नॉट स्टँड. हें आज आमचें ओपोजिशनाचें गत जाल्लें आहा. ओपोजीट कोण आहा? ओपोजीट एक सरकार आहा त्याचे कडेन सेंटराक पावर आहा, स्टेटान पावर आहा. जो सरकार भरमसाट मनी पावर, मसल पावर, सगळी तरेची पावर आनी स्किमीची पावर वापरता. स्किमीचो सरकार लागीं जें कितें तुका फायदो दिसता ताजे चिंतचे परस पयसलें लॉस कितलें जातलें, नुकसान कितलें जातलें ताचो विचार करप. शिवोलेचे काँग्रेसमॅन विनोद पालयेकार आणि उदय पालयेकार, आदलो ZP आणि आताचे वेर्ला काणकाचो पंच मिल्टन मार्कीस गोवा फॉरवर्डान गेला. नावेलेचो 2 फावट ZP आशिल्लो एडविन कार्दोजय गोवा फॉरवर्डात गेला. गोवा फॉरवर्ड सत्तेक आशिल्ले ना. आमी ऑपोजिशनांतय बसपाक तयार आसा, मात मुद्द्यांचेर तडजोड करचे ना म्हूण विजय उलयलो. म्हाका दिसता की आज आमी तयार जाल्या. वी आर रेडी टू लीड गोवा. टेस्ट आयली. वी आर नॉट हंग्री फॉर पावर. गोंयकार जर आमकां आशिर्वाद दिता जाल्यार आमी फुडें वतात आनी आमी एक गोंयकारांक जाय तो सरकार, गोंयकारपण राखपाचो सरकार दिवपाक आमी तयार आहा. पूण जर टायम पडलो जाल्यार आमी ओपोजिशनान पसून बसपाक तयार आहा. पूण हाजेर आमी कसलोच कॉम्प्रोमायज करचे ना. पाकिस्तानात अडकल्लो द डॉनाचो मूळ गोंयकार पत्रकार सिरील आल्मेदाक सोडोवंक केंद्र सरकारच्या पावण्यार यत्न जावचे म्हूण गोवा फॉरवर्डान इश्यू घेतला. तसो व्हडलो नॅशनल असो इश्यू न्ही तो, बट असली गोंयकाराक आमी आमची एक फोन कॉल पसून गेलो जाल्यार ताका बरें दिसता. अरे आमचो डिफेन्स मिनिस्टर गोंयकार मरे. वी आर शुअर दॅट इज इवन वॉचिंग दीस प्रेस कॉन्फरन्स. डेफिनेटली वी विल रायट टू द फॉर डिप्लोमॅटिक इंटरव्हेन्शन. वी विल रायट. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि ओमकार फळारी.